मुरगांवच्यान पयलीच फावट वारी वयता। आमची मुरगांव वारकरी संस्था यांच्या थ्रू आमी वारीक वयता। सो आमी पयले आदल्या वर्सा 2 जाण आमी वयताले। सो यंदा आमच्या कडेन 12 जाण वारकरी जमलेले आसा वास्कोसून। सो आतां वास्कोसून आमी शांतादुर्गा मंदिर रावतले आनी शांतादुर्गा मंदिरातून आमी माड्रोळ मार्गे आमी मुरगांव वयतले आनी फाल्यां सकाळी संग आमची वारी मुरगांव सातेरी मंदिरातून भायर सरतली। सो ही हो भक्तिमय वातावरण हो दिसान दीस आतां वाडत आसा। सो तो सगळ्यांक पांडुरंगाची सगळ्यांक कृपा दृश्टी आसतली। आमी आयज सगळे मेळोन आषाढी एकादशीची वारी हांगा गोंयाच्यान वयता, पंढरपूर वारी। आमी सगळे वास्कोच्यान भायर सरले। आमचे हेमावली सड्यावयल्यान सगळे आमी आतां मुळगांव स्ट्रेट मुळगांव वयतले। मुळगांव आमकां आनी ग्रूप जॉइन जातले। अरावंड थंय 270 सुमार वारकरी आसतले। सगळे मेळोन आमी वयतले आनी पूर्ण आमी चलन वयतले वारी ही। टोटल 14 दीस वारी आहा। आमचो एकूच संदेश कितें, एक देवाचो परमार्थ सादपाक सगळे वयता। तेच्या बरोबर आमी एक आमचे फिटनेसूय म्हणजे हेल्थूय म्हणटा। जशें आमी जर हेल्थ जर मुवमेंट असले जाल्यार एक आमचो प्रधानमंत्रीचो एक नारो आहा, हम फिट तो इंडिया फिट। जशें आमी एक हेल्थाचो फिटनेसाचो मुवमेंट करतले आनी सगळ्यांक मेळोन मिसळून वयतले। आनी अशें न्हू की आतां वारीचें कितें आमी एकटो सगळ्यांक मेळोन मिसळून घेवन वचूंक जाय। म्हाका बरें जाता म्हणून वचना, ह्या फाटल्यान सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाचो। मुळगांवच्यान आमी वयता। एक्चुअली आमी पयलेच फावट वास्कोच्यान सुरवात केली। आमचे जे वास्कोचे हे आसले नवीन हे आसा तांकां घेवन आमी आज पयलेच फावट म्हळ्यार वास्कोच्यान आमी सुरवात केल्या। आज सकाळी 5 भायर सरल्यात आनी आतां चलत आमी अशे आज मुळगांव वयतले। मुळगांव ते स्टे करतले आनी सकाळीं उठून आमी पंढरपूरची वारी चलत वयतली। सगळी फूल चलत वारी आसतली। ते आमकां बाकीची टीम व्हडली मुळगांवची टीम आहा ती जॉइन जातली। हांगारसून 50 किलोमिटर मुळगांव, मागीर थिसून 380 किलोमिटर्स, म्हणजे जवळ जवळ 430 किलोमिटर सुमार गोंय आसा।